दंडवत प्रणाम। हरि हरि बोल। हरि हरे कृष्णा। प्रभुजी, कृष्ण प्रसाद मात्र ग्रहण करकनो प्रभुजी। वही डिवोटी फॅमिलीज अंतू त्याची इजी जात प्रभुजी, बट सकट डिवोटीज नाशिल त्यांची कष्ट आहेत प्रभुजी. सो एनी क्विक टिप्स? सगळ्यांक नव्हे, आता हांव केन्ना हरे कृष्णान तू प्रवेश केले पळय, तेन्ना एक मस्त गलाट जालो. अरे कसन जाला ताका मात खूब जाला, कसं जाला, मात खूब जाला तागेले, कसं नाही खंय कोणा मेळ्ळें म्हणून कोणाक वचना अशें जालें. आता मस्त दिसना की थोडे दिवस ते नाटक आसा, मागीर ते पेज जाता, अशी आशिल्ली. केन्ना आमी ताजे विशयान तू फिक्स आसा ती. आता आमच्या घरल्यान देखले की अरे ताणें परत ते जळक्यांनी परत सोडला आणि परत 6 म्हयन्यापासून खाता पळय, ताका ते इतली प्रीत आसा. 6 म्हयने जाल्यारय खाय न्ही, वर्स जाल्यारय खाय न्ही, आज 40 वर्स जाली आनीकय खाय न्ही. तेन्ना त्या सगळ्यांक एक विश्वास जालो की हो बद्दच हे आनी खायना हाजे मुखार निश्चय केला ताणें. सुरवेक जाल्ले गलाटो, ताजे मागीर जाल्ले क्रिटिसिजम, ताजे मागीर कोऑपरेशन. हांव खंयच्या कोणा कडेन गेल्यार, भावा कडेन गेल्यार, भयणी कडेन गेल्यार, कोणा कडेन गेल्यार, कसो उत्सव आसा, कसो न्ही दिवाळी आसा, तेन्ना मेगेल काय तरी घरान तूं कोणूय नॉन व्हेज करना ती, लसूण पियाव करना ती, आनी म्हाका जाव कशी करून दिता ती. कारण हांव सांगून दवरलें आसा, तुमी करया ती, हांव जेवना. आमगेल भूमिका, आमगेल अप्रोच एकदम क्लियर आसुका की तुमी खाय तर म्हाका काय ना, पण हांव खायना. म्हगेल भावाकय सांगून दवरलें आसा की नॉन व्हेज तुमी घरल्या केल्यार तुगेले घरल्या हांव जेवना. हांव आतां दीक्षा घेतल्या आनी गळ्यान तुळशी माळ घाल्ल्या. हांव एक बिगड नमुन्या जीवन आमी स्विकार केला. ते म्हगेल गुरू खातीर म्हाका नियम पालन करता आनी ते आदरपूर्वक करता, अशें न्ही जबरदस्ती म्हणून न्ही. त्या खातीर तुमी तुमगेलें जीवन कशें करचें करूं येता. म्हगेलें जीवन अशें आसा. ताजे मागीर आतां खंय वता त्या सक्कड कडेन भक्ता कडेन आशेची. कोणाय लेखताले घरल्या गेल्यारय तोच नियम आसा. कोणी च्या कॉफी दिना ती, कोण लसूण पियाव दिना ती, कोणी नॉन व्हेज प्रश्नच येना. आमगेले भूमिका क्लियर आसुका केन्नाय की कशी म्हणून कोणाक डावट आसना जर, आनी आमकां पूर्ण निष्ठा आनी श्रद्धा आसुका आमी कसं करता ती, ताजे विशयान आमकां संकोच आसना, लज्ज आसना. अरे ही बुवा जाल्ल्यात, भाव बुवा संन्यास जाल्ला म्हणून अशी पळय म्हणटा ती. आमकां लज्ज करची गरज ना. आमगेल मार्गान तो आमकां पूर्ण निष्ठा आसुका, कन्विक्शन आसुका, लज्जी आनी संकोच आसना ह्या मार्गान तूं. लज्जी संकोच आसल्यार मागीर कसं नाही करूंक जायना. मागीर तांगेले क्रिटिसिजम आयकून घेवका आनी सुद्दां पयसुका. हरे कृष्ण. थँक्यू प्रभुजी. हरे कृष्ण.